पंचायतीन जे निर्णय घेतला ते एकदम बरे डिसिजन हा एज फार एज स्टॉपिंग न्यूसन्स अराउंड विलेज जे बिचार वयर पार्किंग लॉटार जे न्यूसन्स पडटा जे ट्युरिस्ट येता मोठ्या प्रमाणात बियरीचो काटून घेता आणि पिवपाक लागता पार्किंग लॉटान रांदपाक लागता हांडयो घेवन सिलिंडर घेवन जे कोण येता ते कॉन्फिस्केट करपाचे आणि त्या खातीर जे विलेज पंचायतीन डिसिजन घेतला तेका आमी सारको फुल पाठिंबा दिता. पुलीस वील असिस्ट देम. दे शूड ऑल्सो एंगेज देअर ओन पीपल म्हणजे कितें ट्रॅफिक वॉर्डन पंचायत वॉर्डन टू इश्यू चलान्स टू आयडेंटिफाय सच पीपल हू आर क्रिएटिंग न्यूसन्स ऑल दोज ट्युरिस्ट हू आर कमिंग इन आणि पुलिसाचा असिस्टन्स घेऊन ते क्लिअर करू अबाउट all the tourists who will be coming inside, who have got accommodation or no accommodation. जे बिचार येता टुरिस्ट तांकां स्टॉप करूंक जायना. फ्रीडम ऑफ मुवमेंट कॅनॉट बी वायलेटेड and at this time they should see that the tourists who come inside should not create nuisance. इतलेच. आणि जे कोण न्यूसन्स करता तांकां चलान घाला. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हॅज देअर बुक्स वर लिटरिंग. कोण गार्बेज क्रिएट करता कोण गार्बेज उडयता कोण झेयता प्लेटी थिंगाच उडयता हांडयेतले कितें उरता ते तशें उडयता तांकां फायन मारपाचें आनी बरी फायन मारपाची. कोण पियेता तांकां फायन मारपाक पुलिसांक कडेन चलान बूक आहा. सो हें एनफोर्समेंट करपाक पंचायतीचो मोठो हातभार जावो म्हणजे आयडेंटिफायींग सच पीपल. पुलीस कॅनॉट हॅव सो मेनी पुलीस गोईंग अराउंड. पंचायत कॅन take traffic warden, panchayat warden to identify such people and issue challans through panchayat and along with the help of the Goa police. पण भितर येता ते ट्युरिस्टांक स्टॉप करूंक जायना ते आमी ऑलरेडी उलयल्ले आहा आनी तांकां मॉनिटर करपाक जाता तांकां फायन घालपाक जाता इफ दे आर क्रिएटिंग न्यूसन्स.